नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदा येवकार आमच्या तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार ही आमच्या कार्यावळींत. आतां मेरेन मतदान सगळे कडेन नेटान चालू आसा. कांय कडेन ताची स्पीड उणी आसा जाल्यार कांय कडेन ताची स्पीड सामकी फास्ट आसा. आतां आमकां मेळिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण सकाळच्या 9 मेरेन सुमार 11.4 म्हळ्यार 11.4% मतदान गोंयभर जाल्लें आसा. ह्या मतदाना भितर सगळ्यांत हायेस्ट जे आसा म्हणजे सगळ्यांत चड प्रमाण आसा मतदानाचें तें सांखळी मतदारसंघात जें आसा 14.32 म्हणजे 14.32%, 32%. ताच्या फाटोफाट जालां मतदान प्रियोळ मतदारसंघात चालू आसा. म्हणजे सकाळचे 9चे फिगर्स आमी तुमच्या मुखार दवरता. 14.26 म्हणजे 14.26. सगळ्यांत कमी मतदान आमकां पळोवंक मेळटा तें शिरोडा मतदारसंघात. ते फकत 5.6 म्हणजे 5.6% आणि ताच्या फाटोफाट मागीर वाळपय 6.50 म्हणजे 6.5% आतां मेरेन मतदान जालां. हे आशिल्ले आमचे सकाळचे 9चे फिगर्स. आतां आमचे मदीं हांगा भासाभास करूंक आयल्यात दोन मानेस्त. हांव तांची तुमकां वळख करून दिता. एक बाब प्रवीण सबनीस जे लायफ कोच ट्रेनर आनी एक समाजीक कार्यकर्ते वावुरपी. दुसरी आमच्या आसात बाय सबिना मार्टिन्स जी एक समाजीक वावुरपी, पर्यावरणा खातीर वावुरपी. बायलांचो साद हे संघटनेचे ती फुडारपण करता. ते भायर फाटल्या एका दशका फाटीं जें गोवा बचाव अभियान गोंयांत आशिल्लें तातूंत तिचो सहभाग मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो आनी आजून आसा. बाब प्रवीणाचोय तातूंत सहभाग आशिल्लो आनी आजून आसा. आमी ह्या दोगांय अशा समाजीक वावुरप्यां कडेन आज उलयतले. मतदानाची सिट्युएशन सद्या कितें आसा, स्थिती कितें आसा आनी हाजे फुडें इंडिकेटर्स कितें आसूं शकता. प्रवीण बाब हांव तुमचे कडल्यान सुरू करता. ह्या खातीर की तुमी आतां मतदान करून आयिल्ले आसात. हय. ओके. आनी तुमी मतदान करून येतना तुमकां ओवरऑल चित्र ह्या घडयेक कितें दिसता? हांव परवरी कॉन्स्टिट्युशन आशिल्ल्या कारणान हांव थंय गेल्लो. हांवें हे खूब वर्सां पळयलां. अंदूच न्ही, सकाळ फुडें जाणटे लोक येतात म्हळ्यार सिनियर सिटीजन 60+ जे असतात ते चडांत चड ते लोक येतात, नाजाल्यार 50+ बी. तरणाटे दिसना. म्हळ्यार तरणाट्यांनी एक्चुली सकाळ फुडें कित्याक हांव तरणाट्यांक जॉगिंग करतना पळयता, सायकलींग करतना पळयता, भायर सरिल्ले पळयता. तर ते एक इंडिकेशन आसा की हे सगळे कितले जाण भायर येतात वोटिंगेक. दुसरी गजाल म्हाका एक लॉजीक कळना सोमारा कित्याक दवरतात इलेक्शन. आनी फाटलो शुक्रार जो आशिल्लो बँक हॉलिडे आशिल्लो. 3 दीस जेन्ना सुटी येता लोकांक एक मोटिवेशन जाता भायर सरपाचें आनी खंय वचपाचें. आनी ते एक मातशें पळोवपाक जाय की सोमारा तरी आसपाक जायना. कित्याक आदलो दीस आयतार तरी सुटी आसता. 2-2 दीस सुटी म्हळ्यार वेगळ्या तरेन चलता. पूण लोक भायर सरपाक जाय. हो तुजो पॉयंट म्हाका वॅलीड दिसता. कित्याक खूब जाणांनी आमचे कडेन उलयतना म्हणलें की 4 दीस सुटी, सो 4 दीस गोंयकार खंय तरी गोंया भायर वतले आनी सुटी मनयतले. ते इलेक्शनाक पावतले काय ना हाची कांय शाश्वती दिवं नजो. हांव सबिना मार्टिन्स बाय तुमचे कडेन येता. तुमी मतदान करून आयल्यात. तुमी हांगा पणजेच तुमचो मतदान म्हणजे हक्क तुमी बजोवन आयल्यात. म्हाका सांगात पणजे ओवरऑल तुमकां कशें चित्र दिसलें जेन्ना तुमी मतदान करूंक गेली? हांव फार्मसी कॉलेजीन म्हाजो वोट दिवपाक गेल्लें. तेन्ना लोक खूब कमी आसलो आनी रोखडेंच म्हाका वोटींग करपाक मेळ्ळें. थी फर्स्ट तेणीन हँड सॅनिटायझर दिलो आनी दुसरें कितें म्हाका दिसलें तें की आमकां सगळ्यांक ग्लव्स घालपाक लायले. आनी मागीर भितर वचून आमी वोटींग केलें आनी भायर सरतकूच तेणीन आमकां सांगलें की ते ग्लव्स काडा म्हणून. सो थी फॉर बायोमेडिकल वेस्ट म्हणून बिन्स आसले. हे पयलीं मतदानान आमी केन्ना पळोवंक नासले. सो मे बी कोविडाक लागून आसले. आनी म्हाका बायलो चड दिसले सकाळ फुडें. म्हणजे की आमी जे लायनीन आसले ते चडशे बायलो आसले पूण खूब कमी. पूण पिराय कितें मोरलेस बायलांची जाणटी? मिक्स्ड आसली. कित्याक कोण एकटे जाणट्याकूय घेवन येयल्ली, मागीर यंग आसली. ओके. म्हाका दिसता अशें की प्रवीणांनी तुवें म्हणलें त्या प्रमाणे तो म्हणटा जाणटे जशे म्हणजे जाणट्यांक आनी बायलांक आपल्या व्हॅलेंटायन डेची चिंता चड आसा. ती सकाळ फुडें मत दितली आनी आपल्यालो व्हॅलेंटायन डे साजरो करतली. पूण तरणाट्यांक
व्हॅलेंटायन्स डेचें चड आकर्शण काय मतदानाचें चड आकर्शण हें आमी फुडें दीस वता तसो आमकां कळटलें. तुवें म्हणलां तशें बायोमेडिकल वेस्टा खातीर जे बिन्स बी दवरल्यात हे म्हाका दिसता शारांतल्या वाठारांनी दवरल्या, कित्याक आमचे कडेन तालिगांव मतदारसंघांतल्यान मिरामारचे रिपोर्ट आयिल्ले, थंय बी असले बिन्स दवरल्यात आनी बायोमेडिकल वेस्टा खातीर सेपरेट अरेंजमेंट केल्या. कांय कडेन ह्या फावट नवें म्हणल्यार पिंक बूथ तर आमचो आशिल्लोच, पूण ह्या फावट कांय कडेन ग्रीन बूथ हो एक कॉन्सेप्ट आयला आनी जोय आमी तुमच्या मुखार हाडटले, जाचेरूय आमी उलयतले, जाचे आमी तुमकां विज्युअल्स दाखयतले. म्हाका सबिनाबाई तुजे कडेन एक इम्पॉर्टंट गजालीचेर उलोवंक जाय आनी तो मुद्दो काडूंक जाय. म्हळ्यार गोंयांत बायलांचें मतदारांचें प्रमाण चड आसा. ओके, म्हळ्यार बायलांची शक्त तशें पळोवंक गेल्यार दादल्यां परस चड आसा. म्हाका सांग, ह्या वेंचणुके भितर आमकां बायलां वेंचणुकेक देंविल्लीं दिसनात. जीं देंवल्यांत कांय मुठभर, तांकांय ऑलमोस्ट 90 to 99% हांव म्हणत अशीं बायलां आसा जांकां कितें नाल्यार कितें पॉलिटिकल लिनियेज आसा, कितें नाल्यार कितें तरी कनेक्शन आसा, कोणाची बायल कोणाची धूव, अशें कितें तरी कनेक्शन आसा. चडशीं घोव बायलांची आमकां व्हॅलेंटायन डे दिसा आमचे व्हॅलेंटायन कपल्स, पॉलिटिकल व्हॅलेंटायन कपल्स खूब पळोवंक मेळ्ळ्यात. बट बाकी ना जाल्यार बायलांचें प्रमाण गोंयच्या राजकारणांत, म्हणजे ते विधानसभेक जावं, जिल्ला परिशद जावं, पंचायत जावं, हांगा चड दिसना. हाका हांव आनी एक प्रश्न जोडटा, ते म्हळ्यार जें दिसता तें बी कशें आसता की बायल सरपंच जाल्ली आसता, पूण खरो कंट्रोल घोवाच्या हातान आसता. ती कित्याक तो कुठरी एक पॉलिटिकल बीग वीग आसता, थंयचो हेवी वेट आसता त्या गांवचो किंवा त्या एरियेंतलो, तो आपले बायलेक एक नॉमिनल म्हणून थंय उबी करता, कित्याक ताका खबर आसता की ती आपल्याचें सगळें आयकतलें. हें गोंयांत कित्याक घडटा? कित्याक गोंय एक सुशिक्षीत राज्य, वो आमकां पॉलिटिकल इनिशिएटीव कित्याक दिसना? गोंयान बायलो एड्युकेटेड आसा, कितें सोसायटी हें आतां मानसीक आसा की म्हणजे मेंटल स्टेट आसा की सगळ्यांक आमी शिकोवपाक जाय. सो आमी फक्त तितले मेरेन पावला शिक्षण घेवपाचें आनी कामाक वचपाचें. पयलीं कामाक धाडनासले बायलांक, आतां बायलो कामाक वयता. सो आमचें आतां लेवल इतले पासून पावला. आतां डिसिजन मेकिंगान आमी खूब आजून फुडें पावना आनी चड करून पॉलिटिकल डिसिजन मेकिंगान आमी नाच. सो पंचायतीन जेन्ना 30% रिजर्वेशन जालें तेन्ना खंय तरी बायलांक एक संदी मेळ्ळी की कंपल्सरी बायलांक तो वॉर्ड राखून दवरलो. सो तेन्ना बायलो फुडें येयली आनी तांकां ऑफकोर्स दादलो जावं बायल जावं तांकां सपोर्ट लागता. म्हणजे इलेक्शन म्हणजे की कम्युनिटी सपोर्ट आसूंकूच जाय तुका निवडून दिवपाक. पूण डिसिजन मेकिंगाक म्हाका तरी दिसता की खंय तरी बायलांचे आपले स्वताचे ओपिनियन तांकां मांडपाची संदी मेळटा. इवन समज तूं ताका घोवाचो सपोर्ट मेळ्ळो या फॅमिली मेंबराचो बापायचो सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार खंय आपले विचार ताका एक स्पॉट मेळ्ळा. पूण फावो तितलो इंडिपेंडन्स आजून ताका आजून पासून दिसना. आनी इवन इलेक्शन म्हणन जाल्यार असेंब्ली सिटान चड पयसो लागता, चड टायम लागता आनी लोकांक मेळचें आसता, मिटिंग्यो करपाचें आसता. सो तितली आजून पासून आमकां सपोर्ट बायलांक दिसना, म्हणून बायलो फाटीं आसा. तुवें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट केलो. म्हाका हांगा एक दुसरो पॉयंट वो प्रविणा कडेन हांव येता, कित्याक प्रवीण तूं तरणाटे आनी तरणाट्यो दोगांय म्हणजे यूथ जे आसतात, दादले बायलां हांचे खातीर किंवा बायलां बाकी खातीर ट्रेनींग घेता, लोकां भितर मिसळटा. हांगा एक म्हाका पॉयंट करून दिसता की पॉलिटिक्स अशें फिल्ड आसा ज्या जाग्यार खरी म्हळ्यार मॅरिटोक्रेसी लागना व्हडलीशी. थंय तुका बाकीचे फॅक्टर चड कावंट जाता. कारण आमी पळयतात की ज्या ज्या जाग्यार मॅरिटोक्रेसी लागता, म्हणजे ते मेडिकल फिल्ड जावं, इंजिनियरींग फिल्ड ना कसलेंय फिल्ड जावं, थंय बायलां कॉम्पीट करून बरोबरीन येता, केन्ना केन्ना दादल्यांक फाटीं घालतात. कारण थंय प्युअरली मॅरिटाचेर कारबार चलता. बाकीच्या प्रोफायल पॉलिटिक्सान हांगा मॅरिटोक्रेसी पेक्षा बाकीचे जे फॅक्टर्स हांवें म्हणिल्ले तशें की फॅमिली वा तुका पयशे किंवा बाकीची कनेक्शन्स ही चड लागतात. सो तुका कितें दिसता हाजेर हांगा कित्याक लागून असो प्रस्न निर्माण जाता? खरें म्हळ्यार गोंयांत स्पश्ट आसा की ज्या तरेन राजकारण जाता हें काय सगळें दिसाचें जायना, उजवाडान जायना. काळखान जाता, खाचीनी जाता, बारांनी जाता. ही वस्तुस्थिती आसा. जो मेरेन राजकारण सारकें मेकळें सगळ्या मुखार उजवाडान भायर सरपाना तो पर्यंत बायलांच म्हणना हांव, इवन उरिले बरे शिकिल्ले चले सुद्दां जर आसत तांकां एक डिजएडवांटेज उरता. कित्याक
तांकां घडये ह्यो गजाली जमपाना. ह्या राजकारणाचे जे काळखांतल्यान काळखे वाटेन वचपी रिती ज्यो आसा म्हणजे रात्रीचो खेळ चाले रात्रीचो खेळ चाले आनी हे एक गजाल आसा. पूण ना जाल्यार आमी सामाजीक मळार आनी कित्याक फुडारपण जेन्ना पळयता आमी, राजकीय फुडारपण एक आसता तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साचो, पूण दुसरो सामाजीक आसता वेगवेगळे इश्यूंचेर. थंय बायलां आमकां दिसता बरोबर, खंय ती फाटी नात. Correct. आनी दुसरी एक गजाल म्हाका दिसता की स्टुडंट मुवमेंट जो आसा हो खंय तरी पार्टीन कडेन संबंदीत ओकेजनल मुवमेंट जाल्लो आसा. म्हणजे पार्टीक दिसता तेन्ना ते भायर सरतले आनी स्टुडंट म्हणून उलयतले. स्वताची आयडेंटिटी आशिल्लो स्टुडंट मुवमेंट जर परत तयार जालो, म्हाका दिसता इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सांनी बायलां चड फुडें पावतली. सबिना, इम्पॉर्टंट पॉयंट, कित्याक तूं स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान आयिल्लें आसा. स्टुडंट मुवमेंटाचो गोंयांत जेन्ना एक पीक पिरियड आशिल्लो, त्या पीक पिरियडाचेर तुवें खुबश्यो इनिशिएटीव, म्हाका याद जाता तूं हंगर स्ट्रायकाकूय बशिल्लें आनी तूं एक लिडींग फिगर आशिल्लें ते स्टुडंट मुवमेंटांतलें. सद्याच्या तूं आतां एक टिचर, सो तूं आतां भुरग्यांक शिकयता आनी तातूंतल्यानूय तुजो तरणाट्या कडेन संबंद येता. प्रविणान सांगिल्लें ते बरी की सगळ्यो संघटना, विद्यार्थी संघटना राजकीय पक्षांच्यो एक विंग जाल्ल्यो आसता आनी राजकीय पक्षांक जेन्ना दिसता आपल्याक पॉलिटिकली कितें तरी एडवांटेज मेळटली कसले तरी घडणुकेंतल्यान, थंय ते आपल्याल्या भुरग्यांक भायर काडटा. बाकी ना जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या मळाचेर स्टुडंटांक सगळे कडेन शांतता दिसता. सोशल कॉन्शियसनेस हो हळू देंवत चल्ला. तुका हाजें कारण कितें दिसता मुख्य? सी, आतां जे मुवमेंट जे चालू आसा ते सगळे इलेक्टोरल पॉलिटिक्सा कडेन जॉयंट आसा. आतां आमी जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटान पार्टिसिपेट जाली तेन्ना आमचो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी कडेन संबंद नासलो. हांव जेन्ना बायलांचो साथ संघटना आमी स्थापन केले, आमचें एक ऑटोनॉमस विमेन्स ऑर्गनायझेशन, म्हणजे आमी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टी कडेन संबंद दवरना. सो जी बायलो त्या मुवमेंटान आसा, जी विमेन जे मुवमेंटांतल्यान गेल्या, ती सगळी इंडिपेंडंट, स्ट्रॉंग, आपले स्वताचे ओपिनियन, स्वताचे पर्स्पेक्टीव अशें आसा. पूण आमी अशें दवरलें की आमी खंयचे पॉलिटिकल पार्टी कडेन आमी संबंद दवरचे ना. सो आमी न्यूट्रल. सो ह्या ग्रुपांतल्यान कोण पॉलिटिकल पार्टिजा कडेन वचूं ना. अशें खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज आमकां कॉन्टॅक्ट करता, तुमी आमचे पार्टीक जॉयन जा म्हणटा. पूण आमी ते वी स्टेड अवे फ्रॉम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कित्याक आमकां आमचे इश्यूज प्रॉमिनंट दवरपाक जाय. हांव हाजे कडेन एक लार्जर पर्स्पेक्टिवा कडेन हाडटा. हो म्हाका दिसता ही रट जी आमी म्हणटा ती सुरू जाली 90सांतल्यान, 90सांतल्यान, जेन्ना आमी जागतिकीकरण म्हळ्यार खाजगीकरण, जागतिकीकरण आनी उदारीकरण, ओके, ह्या नितीक फाटबळ मेळ्ळें. जगभर एक वेगळो प्रवाह सुरू जालो. हातूंतल्यान फ्री मार्केट इकॉनॉमी ही इंडिये भितर पावली आनी ह्या फ्री मार्केट इकॉनॉमी भितर राजकीय पक्ष हे बी स्टेक होल्डर्स जाले. इकॉनॉमीक म्हणजे त्या अर्थवेवस्थेचो लचको तोडपा खातीर, त्या अर्थवेवस्थेचो आपण भाग करून घेवपा खातीर. कारण हातूंतल्यान अशें एक दिसता की 90 नंतर जी पॉलिटिकल लिडरशीप सुद्दां जी गोंयांत आमकां दिसता ते चडशे धंदेवाईक. पयलीं ह्या राजकारणा भितर शिक्षक, दोतोर, प्रोफेशनल्स, शिकिल्ले लोक, जे लोक राजकीय प्रश्नाचेर विचार करताले, उलयताले अशें दिसताले. आतां हें सगळें तो स्टँडर्ड थंय देंवत चल्ला आनी तेंच रिफ्लेक्शन आमकां विद्यार्थी चळवळी भितर दिसता. नवे लोक तयार जायना. प्रवीण, तुज्या हातीर कितें ऑब्जर्वेशन आसा? हय, दोन गजाली आसा. म्हळ्यार हांवें एकदां कोणाक तरी म्हणिल्लें, म्हाका जेन्ना विचारिल्लें की हें कित्याक जाता, हांव स्पश्टपणान सांगता की म्हाका दिसता आमच्या आवय बापायन आमकां तितलें उडोवना फाटीं. पूण आमची जी जेनरेशन आसा, आमची भुरगीं कितले आमी तांकां फुडें सरपाक दिता हो प्रश्न आसा. म्हळ्यार खंय तरी फाल्यां पॉलिटिकल पेट्रोनेजा कडेन जेन्ना भुरगीं वतात थंय आमकां प्रॉब्लेम दिसना. पूण ती इंडिपेंडंटली झुजपा खातीर उबी रावता तेन्ना तांकां कितलो तेंको घरा कडल्यान नाजाल्यार तांचे पियर ग्रुपा कडल्यान मेळटा हो प्रॉब्लेम आसा. आनी हें खंय तरी बदलपाक जाय. हांव म्हणना की म्हळ्यार की हे पॉलिटिक्सा खातीर जावपाक जाय म्हणून, पूण फाल्यां इश्यूज जे आसात, आतां आमी जेन्ना हे इलेक्शन कॅम्पेन पळयता, इश्यूज कितें आसा? इश्यूज पर्सनल आसात, हो असो तो तसो, आमी बरे तुमी वायट. एक्चुअल इश्यूज उलोवपूच जायना. आनी डेव्हलपमेंट म्हणून जेन्ना ते सांगता
दे आर टॉकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स. म्हळ्यार फाल्यां समज आतां खंय तरी रवींद्र भवन बांदपाक जाय, अरे आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी कितें तें चड म्हत्वाचें न्ही. कित्याक ती पॉलिसी जर ना स्ट्रक्चरान कितें जातलें. जर खंय तरी हे इश्यूज तरणाट्यांक कळटाय, तरणाटे उलयतात, पूण प्रश्न असो आसा की तरणाटे हे सगळ्या ओजीर उलयनात, आपल्या भितर उलयतात आनी जे उलयतात ते पेट्रनेजा सकल असतात, ते पॉलिटिकल पार्टीचे एलायंड असतात म्हणून उलयतात. ते जेन्ना दुसऱ्या पार्टीन वता दुसऱ्या पार्टीचे उलयतात. प्रॉब्लेम हो. आमकां एक आतांच ब्रेकींग मेळ्ळा, ते म्हळ्यार बाणावलेचो TMCचो उमेदवार चर्चिल आलेमांव हांणी आपलें आतांच मत दिवन आयल्यात. त्या भायर तांची धूव जी नुवें मतदारसंघांत रावल्या ती बी आपलें मत दिवन आतांच आयल्या. ही आमकां आतां सद्याची ब्रेकींग आतांच आमकां आयल्या. दुसरी गजाल आयल्या की लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी आरोप केला की रातचे पयशांचो पावस पडला, अशें तशें खूब आरोप केल्या आनी लोक आपल्याकूच साथ दितले अशे तरेन. म्हणजे लोक उमेदवारी दावो करीत आसात आपले जितीचो. लोक उमेदवार खुबशे वचून आपलें मत दिवन आयिल्ले आसात. आमी आमच्या मुद्द्या कडेन येवया. आमी उलयताले ते युवकांचो सहभाग, युवकांचें पार्टिसिपेशन. अशें जर हें चलत उरलें साबिना, म्हाका तुका फुडल्या इलेक्शनाक, आतां ह्या इलेक्शनाक तुका दिसता हे सगळे युवक जे मतदान करतात, म्हणजे जे दोज हू आर अंडर 40 किंवा अंडर 30 जे मतदान करतात, ते कसले तरी सोशल कमिटमेंट किंवा गोंयच्या बद्दल कमिटमेंट दवरून मतदान करतले काय ते फकत पळयतले की खंयचो आमदार आमकां नोकरी दिता, खंयचो आमदार आमकां कितें तरी हेल्प करता, पयशे दिता. तुका कितें दिसता ही मेंटेलिटी खंय आसा? ह्या इलेक्शनान पयसो खूब लोकां कडेन पावला आनी आमचे जे संपर्क आसा ग्रासरूट लेवलाचेर आमकां डेली अशे फीडबॅक मेळटा. आयज आमच्या दारान उमको आयिल्लो, ताणें उमके 1000 दिले, आतां तो 100 रुपीज 200 रुपीजाचो दीस गेले. आमकां कोणें 2000 दिले, कोणें 3000 दिले, कोणें 5000 दिले. आनी हे सगळ्या हावज होल्डान म्हणजे की जे एक एक घरांनी, आनी थोडे ओपनली दिता, थोडे अशे एनवेलोपान मागीर पॅम्फलेटीन घालून दिता. आनी एक ह्या सॅटर्डे मिटींग एकटे चली आमकां सांगपा लागले, सामके रागान सांगपा लागले की म्हाजो बापूय थीम भारान गेल्लो, तो हरशी तो पिवपी आनी ताका बाटली दिली म्हणून. आनी बाटली दिली आनी 1000 रुपीज दिले ताका. आनी ते म्हणटा आमकां ह्या दिसांनी इतले त्रास केले ताणें, कित्याक ती बाटली काडून ती सोंपली की आमकां दिसलें की सोंपलें म्हणून, कित्याक तो काम करिना, तेजे कडेन पयशे ना, कित्याक ते बायल पयशे दिता तितूंतल्यान तो सोंपलो पियेता, सो लिमिटेड. पूण तो म्हणटा डेली बाटली हाडून पिता म्हणपाक लागले. आमकां खूब त्रास केले, रस्त्यार पडटा. सो सोरो आनी हो पयसो आयज राजकारण तशें जालां. तशें आनी एकटे आमचे यंग स्टुडंट आसले, ते शी इज अंडर 18, म्हणजे ताका वोटींग रायट ना, पूण ताका खंयच्या पार्टीन ताका तेंची ती कार्डां करपाची आनी फॉर्मां भरपाची आनी कितें अशें दिलें. आनी ताणें इतलो पयसो कमयलो आतां की ताणें एक व्हेकल घेतली, बायक घेतला ताणें. सो इतले तांकां म्हणजे हे दिसाक तर इतले पयशे दिता की ह्या इलेक्शन सिजनान खूब लोक इलेक्शनाक आतां हो टायम पयशे करपाचे अशी. पूण हे 5 वर्सांतल्यान एकदां, म्हणजे तुका एक 5 वर्सां आतां आमी आयकल्लें की कांय पक्ष 3000 रुपया दिता दिसाक, कांय पक्ष 1000 रुपया दिता. कांय जाणांनी आमकां सांगलें की निमाणे रेट 5000 मेरेन पाविल्लो भावपाक. दिसाक 5000 जर धरले आनी 20 दिसांचो जर आमी प्रचार धरलो 1 लाख, आनी 1 लाख हे 5 वर्सां खातीर तांकां पुरो आसता? होय म्हाका एक प्रश्न पडटा. इशू कितें आहा की मेक हे वायल द सन शायन्स असो एक एटिट्यूड म्हाका ह्या युथान दिसता. आनी मागीर हांवें तांकां विचारलें ओके तुमी कितली मतां म्हणजे लोकांक इन्फ्लुएन्स केले वोट करपा. हे आमची फॅमिली मिन्स दॅट फॅमिली वील वोट फॉर समवन एल्स, ती दुसऱ्याक वोट करतली. तूं खूब म्हणजे म्हाजे कोतान एक खूब तूं उलयता ताजे कोतान खूब पॅसिमिस्टीक आनी मातशें डिस्टोपियन कशें पिक्चर दिसता. कित्याक इट इज ट्रू रायट नाव इट इज ऑल मनी मनी मनी. करेक्ट. सो प्रवीण म्हाका तुजेर जाय, कित्याक तूं तांच्या ह्या युवकां भितर काम करता, तुका हें कशें दिसता आनी तुजो प्रयत्न कितें आसता? म्हाका एक दुसरी गजाल नोटीस जाल्या, खुबशे अशे युवक असतात ते खंयचे तरी इश्यूचे खातीर फुडें सरता आनी त्या मागीर पार्टी लागीं पावता
आनी तांकां जेन्ना हे उरिल्ले गजाली कळपाक लागता कशा तरेन पॉलिटिक्स जाता कसो पयसो हेवटेन तेवटेन वता सगळ्यात आमच्या म्हाका दिसता देशान व्हडली फट गजाल जाल्या ती डिमॉनिटायझेशनाची ब्लॅक मनी जितलो सदांच आसता तो पूण पॉलिटिकल पार्टीज जे वापरता आनी तांचे कडेन खूब तरा आसात ब्लॅक मनी भितर 20-20 हजार घेवन दाखोवन की कोणाचे कडल्यान डोनेशन आयल्या अशें खूब तरा आसल्यार सुद्दां ते मोडटाना ब्लॅक मनी मोडटात म्हळ्यार ते चडशा गजाली खातीर कॅश वापरतात अँड आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ वोटरांक दिता तेच उलयना दुसऱ्यो गजाली दुसरे खर्च आसता समजा स्टेज घालची आसता प्रिंटींग करपाचे व्हॉलिंटियर्स पेड व्हॉलिंटियर्स आसता म्हळ्यार ते त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलेय नासता पयलीं जेन्ना आमी केन्नाय एक एनॉलॉजी दिता हांव खेळ आसता समजा फुटबॉलचो खेळ आसा फुटबॉलच्या खेळांत तुमचे कडेन 11 प्लेयर असतात रिजर्व प्लेयर्स असतात सपोर्ट टीम असतात पूण ती टीम खेळटा आतां तुमी चिंतात की समज जर कोणाकी केन्नाय भितर सरपाक दिले IPL आतां आमी पळयतात फॉरेन प्लेयर्सूय आसता पूण एक रिस्ट्रिक्शन आसता 4 ते आनी ते पयलीं सिलेक्ट आसता तातूंतले आसपाक जाय तर हांगा पॉलिटिक्सान पॉलिटिकल टीम्स ज्यो जाता हातूंत कोण खंयी पावूं शकता हांवें अशा लोकांक पळयलां म्हणजे हांव नांवां घेना कित्याक सोंपें आसा सगळ्यांक वळखूंक 2 भाव आसा एक एका पार्टीक गायता तो दुसरे पार्टीक गायता अच्छा म्हणजे तूं म्हणटा तशें IPL ताजे जाचे म्हणजे पॉलिटिक्स इज बिझनेस देर इज नो इन्व्हेस्टिंग मनी देर आर नो एथिक्स बीइंग फॉलोड आमी उलोवया ह्या पॉयंटाचेर पूण सद्या हे घडयेक आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया ब्रेका उपरांत ही भासाभास आमी चालू दवरतले आमचे मदीं आनी एक नवो गेस्ट एक नवो मानेस्त आमकां हांगा सामील जातलो आमचे कडेन भासाभास करपा खातीर ताचें नांव तुमकां सस्पेन्स दवरता तें तुमकां ब्रेका उपरांत कळटलें तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV तुमच्या बोटार गोंयचो फुडार ही आमची आयच्या दिसाची कार्यावळ